केड्यान बरें जायना चांगले करता सदाण म्हणून चांगलं जायपा खूप मानता म्हणून आम्ही सदाण म्हणून शकना साहेब आमच्या आमचे थोडे चलिए भीतर घेता नाही बा सांगताय की नाही प्रेस 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 का 2 मिनटं राहू साइडिन राहा बाई साइडिन राहा लाइव You have to one message. You have to one message. Did you ask clearly कि वो peaceful gathering करता है? स्टेशन के लिए गाड़ी वहाँ घूमा चली तो नॉट प्रॉब्लम. The message you have for वॉइस आ गया जिला हम दूसरी गाड़ी दैट्स व्हाई ये कब आएंगे फुल आइटम दो किलोमीटर आना दो आमचे रेल्वे स्टेशन आला एक मोटार येले होता तो आम्हाला तरी म्हणजे टोटल एअरपोर्टाच्या जुडिशनान म्हणटात वास्को ट्रान्सफर करा वास्को ट्रान्सफर एफआयआर कर जाय आनी वास्को इन्व्हेस्टिगेशनाक ट्रान्सफर तेणे अंजना आणि वागदाची कांयच ना ऑलरेडी आम्ही इंटिमेशन दिला पण हांव करता ते निगम कितें आसा तें आयडी धाडून दिता स्पेशल मेसेंजर धाडून दिता तांकां इन्व्हेस्टिगेशन करची आतां हे रेडी दो पुलीस आतां एक 10 मिनटां भितर लेटर मारून धाडूंक लागला आतांच्या आतांच धाडून दिता हेजे वास्को धाडून दिता आमचे आतां पयली प्रोसेस आसता आफ्टर डिवेस्टिगेशन ऑफिसर रेस्क्यू ऑफिसर कित्याक ते डिस्ट्रिक्ट दुसरो तांच्या जुडिशनान आमी तांकां करून एका आमचं आपण लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट जाय न्हू जाल्यार मागीर आमकां रिस्पॉन्सिबल धरलो साहेब आम्ही काय तो हातात घेला पण तिची जागी क्लिअरली मेन्शन केलं मेसेज तर आम्ही घातली डिस्प्ले आम्ही घेता सेक्शन जातले गाडी आम्ही धावडान तेजेर तर आमचो हे जाता तो हम गाड़ी पड़ेंगे उसका माँ का डैश करेंगे उसका बहन का ये करेंगे सर आमकांय तेंकाय मागणी आमकांय मेळो पण आमकां कितें आवय बापायचेर आमकां खूब लागता कळ्ळें तुका आमकां आयज मेरेन येदे व्हडले पण आवयची श्रेश्ठ पळय हें आसता कश्ट तें आमकां खंय तरी दुखता न्हू तें कळ्ळें तुका सेंटिमेंट्स आमचे दुखता आनी तेय बी कितें मायग्रेन येवन आमकां तरी दादागिरी जावंक जाता उपयोग सांगता तो काय तो हातीन घेवचो पडलो जाल्यार मागीर आमकां घेवचो पडटलो हें सांगता तेका कारणीभूत आमी तेका लागून आमी पयलीं इंटिमेशन आमकां तुमकां दिलां व्हेरी गुड
जावपूच जाय इतल्या दिसान तुवें एक्चुअली तर आमकां नरेंद्र मोदी आपण हाडलेलो तुम्ही आता पळय कशें आहा, तुम्ही आता जातात ते आमी हांगा मोर्चा घेवन येतले तुमचं तरी म्हणणें पळय आहे. मोर्चाचो मागीर जाता कितें मोर्चा हो पळय तुमच्या सारकेले कॅपेबल सामके लोटलीडर मागीर ते आमचो डिवायस पी आमकां हँडल कितले बरें करता तुवें तर आमकां इतलें सांबाळ्ळें न्हू इवन डिवायस पी हो आमचो म्हापशे सुद्दां तेणीच तुमी इतलें हें करता म्हणटा तरी आमी आजुनूय मेरेन पीसफूल आहा कळ्ळें तुका भुरगे इतले पळय एके सायडीन इनकम पेट्रोलाचो आनी भडकोडलो तेन्ना आनीक तकली गिराड जाता आतां गोवमानशाच्यो गाडयो कोयो जोडटाय कितें तें म्हाका कांयच वचना कित्याक लागून हें हांगा ड्रायव्हर किंवा टॅक्सी ओनर आमचे जोड दिता हांगा थंय एसी वयता म्हणटो फराशेर म्हणटो भितर बसता आनी भाड खाता पळय तें आमकां खूब दूख दिसता कित्याक ते आमचे टॅक्सीवाले ते टॅक्सीवाले कडेन रात दीस करता वापर मेळनासतना काय ते नाका कळ्ळें तुका तेका लागून सांगता बाकी थोडीशी खंय जाता तेका गोवाचे गाडी गोवाचे गव्हर्मेंटाक तुम्ही सर शिकलेले हे गव्हर्मेंटाचेच म्हणटा ना तुम्ही एक खंयची तरी गव्हर्मेंटाची बाजू म्हणटा तेका उलोवचें म्हणलें गाडी हाडी गाडी हाडी गाडी हाडी तुमकां दिता ते फोन तसो दिता ते गोवाची गाडी जर भाडी भरपाक काय व्हडा गाडी कोण तरी एसपी साहेबाची वोट प्रत्येक फावटी एसपी साहेब सर येता म्हाका काय कळना सर तू that day you was at Mopas असं ते दुसरी गजाल पण तुम्ही जर प्रत्येक फावटी जर प्रोटेक्शन देऊन लागले तर आम्ही आमची गाडी घरातच साहेब आम्ही येतो स्टेडात आमकां गोवान बसयता बाबा गाडी हाडी तेन्नाच आमी पुलीस गेल्यारूच कळटलें न्ही थंय कितें आहा गाडी लोटलीकर एक इन्सिडेंट ओके आतां पुलीस गेले गेले ओके एक इन्सिडेंट एक राव पुलिसांचे कितें म्हणटा थोडे आमच्या भाशेन तूं म्हणटा टॅक्सीवाले सगळेच सारके ते मानना पुलीसय सारके ना जेन्ना आमचो बॅच इम्प्लिमेंट जालो फर्स्ट इयर कॉन्वर्ट्सान फिनिक्स पार्किंग 10 गाडयो हाडून पण आमी कायदेशीर हाडून काडून पोलीस विचार तो वाडोवपाक पडटा हें नाका न्हू ते खोपले काडून गेल्यार पोवपाक हें नाका म्हणजे आमी हाचे धाडून दिता आतां इवन एक थ्रू एसपी ऑफिस धाडून दिता आनी एक डायरेक्ट धाडून दिता सर आमच्या गाडीक जर सपोज जर सावथा गोंयचो जर इन्सिडेंट जालो की द विल रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट अरे ती धाडटा मरे आनी आमकां काय बेस्ट झिरो फायर करून धाडटाले गाडी हांव डायरेक्टूच धाडटा तेंका करून थँक्स सर 이런 거 아니야. 나가 그런 거 아니야. डिविजन सध्या आमी 3 दीस पयलीं हांगा कंप्लेन दिल्ली कितें तरी गोवा मायल्साच्या ड्रायव्हरांनी
हमारा ये करेंगे गाडी पडेंगे एका लागून आमी प्रिकॉशन म्हणून आमी आमचे योगेश हितून अलॉंग विथ आमचे युनियन्स एक कंप्लेन दिल्ली कितें तर अशें आहा एका ऑडियोचेर तर आमचे एका मोगेंबोक कळंगुटी अरेस्ट जावंक शकता कितें तर पिसफूल आमी रॅली काडटले ज्यो स्टेशन गाडयो आहा त्यो बाबा तुमी हांगले वच म्हणून सांगपाक थ्रू मिडिया किंवा आमी व्हिडिओ काडून सोशल मिडियाचेर घालपाक लागून तेन्ना तेका खंय दवरलो डॉल्फिन तेका लागून आमी आयज 3 दीस पयलीं हांगा हें दिल्ली कितें तर बाबा ते आतां आमच्या ऑडियोचेर एका जर तुमी अरेस्ट करता जाल्यार हे 4-5 वीडियो ऑडियो आहा कितें तर हम इसका गाड़ी पड़ेंगे अंजुना का गाड़ी पड़ेंगे हम टारगेट करेंगे आर्थिका या इनो बड़ा गाड़ी पड़ेंगे रे हम वाकेर हे तर मायग्रेन आतां आमकां धमक्यो दिवंक लागले तेका लागून आमी आयज विसरूंक गेल्ले साहेबाक तेणी सांगलां कितें तशें तेणी मेन्शन करूंक ना कितें अमित कडली गाडी म्हणजे कांदोली अंजुना का या वागातोरका तेणी सांगलां एअरपोर्ट येतात तेका लागून आतां साहेबान सांगलां आपण झिरो हें करून आपण थंयसर ही केस आहा ती आतां अर्जंटली थंय धाडटा म्हणून खंय तर वास्को पुलीस स्टेशनार किंवा मारगांव खंय लागता कन्सर्न तांकां पळय थंय एअरपोर्ट ऑथॉरिटीक थंयसर धाडटा म्हणून सांगल्या अशें म्हणून सांगलां तरी आमी ताका 2-3 दीस दिता आमी तेच्या नंतर आमचे फुडलें कितें आहा तें आमी सांगतले 22 तारखेक जी कंप्लेंट दिली त्या कंप्लेनीच्या संदर्भात आमी आतां चवकशी करपाक गेल्ले आनी ती कंप्लेंट तेंच्यांनी पेंडींग दवरल्या कारण कितें आसा ज्या व्हिडियोन पळय जे सांगता की गाडयो अंजुना वागातोरच्यो एअरपोर्टार जेन्ना येता तेन्ना आमी थंय फोडटले ते जुरिडिक्शन जे आहा ते दुसऱ्या पुलीस स्टेशनाक पडटा त्या कारणान तेंच्यांनी ती कंप्लेंट पेंडींग दवरलेली आतां येयल्या उपरांत आमी रिक्वेस्ट केल्या की पुलिशेक पावर आहा झिरो FIR रजिस्टर करपाक आनी ती कन्सर्न पुलीस स्टेशनान धाडपाक जुरिडिक्शन जे पळय पुलीस स्टेशनाचे येता त्या प्रमाणे आमी आतां PIक सांगलां झिरो FIR रजिस्टर करून जे एअरपोर्टार येयल्या उपरांत गाडयो फोडटा म्हटल्यार अंजुनच्यो वागातोरच्यो त्या पुलीस स्टेशनाक धाडून थंयसर कोणाचें वॉयस तितून जे आसा कितें कोण इनवॉल्व आसा हे सगळी चवकशी करपाचें काम तेंचे कडेन ती धाडपाक लायल्या पूण तेणी आमकां एश्युरन्स दिला की आपूण ती इमिजिएटली आतां थंयसर धाडटलो म्हणून हे आमी एप्लिकेशन केल्लें न्हू आमी एप्लिकेशन केल्लें आनी 3 दिसांनी येता हांगले PIक मेळपाक अंजुना सो तेकाच लागून आयज येयल्ले आमी आनी सुदीप भाई आनी बाप्पान सांगलेलें त्या प्रमाणे PIन सांगलां की हांगा झिरो FIR करून तेंचे जुरिडिक्शन म्हणजे वास्को धाडटा म्हणून सो आतां आमी जर ह्यो तेंचे जर तेंच्या हितून जर आमचे कितें जर गाडयो फुटमोड जाले जाल्यार हेका आमचो सरकार जबाबदार आसतलो सरकार जर एक्शन घेयना जाल्यार पळय तुका कित्याक हे BJP सरकार हेचे पळय आमचे एग्रिगेटराक बी हाडून तेंचे दादागिरीच्या अंडर आमकां काम करूंक लायता न्हू आमी खंयच सहन करून घेवचे ना आनी हो एप बेस्ड आहा न्हू एप बेस्ड स्क्रॅप जाय सर आमी तर आमचो मुवमेंट कोण फाटीं हाडपाचो ना सो आतां PIचे आमी हेजेर आतां आमी हांगांतल्यान वयतले PIन आमकां बरो रिस्पॉन्स दिला म्हणून बट सरकाराक आमी सांगूंक सोदता की हो मुवमेंट आहा तो एप बेस्ड स्क्रॅप जाय सर आमी कसोच फाटीं सरचे ना आनी BJP सरकाराचो कॅन्डिडेट एकूय खंयचो आमच्या कोस्टल बेल्टांत प्रचार करपाक येवचो ना विधानसभा इलेक्शनाक खंयचोच प्रचार करपाक आमी दिवचे ना जो आमचो पळय दयानंद मांद्रेकार आहा पराभूत उमेदवार तो भाशीक बांदून रावल्लो आहा शिवोले मतदारसंघात इलेक्ट जावन येवपाची स्वप्नां पळयता तेका नाल्यार आमी कशेंच हांगा प्रचार सुद्दां करपाक दिवचे ना आनी कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी मायकल लोबोकूय प्रचार करपाक दिवचे ना जे पर्यंत आमचे सुटकाव जावचो ना एप बेस्ड टॅक्सी आनी स्क्रॅप जावचे ना हे एग्रिगेटर गोंयचे होवचे ना आनी गोंयच्या युथाचो बिझनस सेल्फ एम्प्लॉयड युथाचो बिझनस गोंयकारांच्या नीज गोंयकारांच्या हातीन जेन्ना पर्यंत उरचो ना ते पर्यंत आमचो मुवमेंट चालूच उरतलो ही BJP सरकाराक शिडकावणी आहा देव बरें करूं